जे हजर आसा सगळे प्रेस आनी मिडिया तांकां वेलकम करता पयलीं. आमच्या वांगडा हांगा प्रेजंट आसा श्री मायकल बाग, आमचे काँग्रेसचे कलंगूटचे कॅन्डिडेट, श्री विजय विके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काँग्रेस पार्टीचे, आमचे म्हापशेचे कॅन्डिडेट सुधीर कांदोळकर, एक्स काउन्सिलर आनी एक्स चेअरपर्सन रायन प्रगेंचा, ते काउन्सिलर आनंद बाईडकर, नूतन बिचोलकर, अन्वी कोरगांवकर, कमल डिसुजा, तशेंच महिला ब्लॉक श्री प्रतीक्षा कदम प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट नेहल शिरगांवकर आनी बाकीचे सगळे जे उपस्थित आसा काँग्रेस पार्टीचे आनी जे म्हापशेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर वांगडा सगळे येयल्ले आमचे जे सपोर्टर तांकां सगळ्यांक वेलकम करता. आमी जे थोड्या म्हयन्या पयलीं प्रयास सुरू केला की सगळे जे लायक मायंडेड लोक आसा तेंच्यांनी वांगडा येवचो. आमी जे सुधीर बाब आतां कंटेस्ट करता म्हापशेचे इलेक्शन, तेंचे जे विचार आसा आनी जे आमचे यूथ आनी बाकीचे जे सगळे वांगडा म्हापशेचे डेव्हलपमेंट करूंक सोदता तांकां आमी सगळ्यांक वेलकम करता. आनी त्याच संदर्भात आयज आमकां आमचें जें कॅम्पेन आसा ताका एक बूस्ट दिवपाक रायन प्रगेंचो आमकां जॉयन जावपाचो आसा आनी हांव मागता आतां मायकल बाबा कडेन त्या बद्दल 2 उतरां उलोवचीं. आमचो कॅन्डिडेट जो आसा श्री सुधीर कांदोळकर, तेंच्यांनी 2 उतरां उलोवचीं आयच्या ओकेजना बद्दल. नमस्कार. आयज आमच्यान जे आमी 95 हांवें पॉलिटिक्स स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमचो मॅथ्यू ब्रागांझा आनी आमी बरोबर आसले. आयज आमचो रायन ब्रागांझा आमच्या बरोबर ह्या एसेंब्ली इलेक्शनाक लागीं येयल्लो आहा. तेच्या आमकां तेंच्यांनी आयज तेंको दिल्लो आहा. तेका पार्टीच्या वतीन, म्हाज्या वतीन, तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेका वेलकम करता. ही आयज खरेंच आनंदाची गोश्ट आहा. केन्नाय आमी धडाडीन तशेंच वावुरताले, थंय फुडें गेल्ले तो फादर आसतना. आयज आमी पळयता म्हापशेचे जे डेव्हलपमेंटाक लोक आतुरतेन वाट पळयतात. गेली 20 वर्सां पयलीं म्हापशांत डेव्हलपमेंट जावंक ना. आयज आमी पळयता म्हापसाचें एक सादें उदाहरण बस स्टँडूच घे. बस स्टँड म्हापसाचें ह्याच म्हयन्यान हें केलां, उजगाडन केलां, पूण तें उजगाडन कित्याक केलां काय खबर ना, पूण आयज लॉक मारून दवरलेलो आहा. म्हणजे हांगा कितें तरी भानगड. आनी ते बस स्टँड हेच्या आदीं आमचे माजी मिनिस्टर बाब मायकल लोबो हे तेच्या बद्दल उलयल्ले आहा आनी थंयसर कितें करप्शन जालां तेचेरूय आवाज काडलेलो आहा. पूण ते नाका. इन फ्युचर आतां म्हापशेकार म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले, कित्याक सगळ्यांच्या वतीन सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हापशाचें डेव्हलपमेंट करचें. म्हापसा एक मॉडर्न सिटी जावची. सदांच आमचे बाब मनोहर पर्रीकर म्हणटाले म्हापसा हे प्लेन डेव्हलपमेंट जावचें अशें तेंचें हें स्वप्न आसलें. आनी तेतूनच जे आयज हे बस स्टँड हे हांगा बऱ्यापैकी बस स्टँड करून दिवपाचें हे फर्स्ट काम म्हाजें निवडून येयल्या फुडें, कित्याक हे काम हांव हातीन घेतलो आनी ते करून दितलो. आयज आमकां खबर आहा जे मार्केट आहा थंय कंजेस्टेड जातात, थंय देर आर नो पार्किंग. पूण हेका लागूनय बस स्टँड प्लस मल्टी लेयर पार्किंग जे मार्केटाक लागून जवळ जवळ 400 गाडयो एका टायमार पार्क जाता, 2 व्हिलर पार्क जाता. अशा पैकी मल्टी लेवल पार्किंग ऑलरेडी प्लॅन जाल्लो आसा, प्लॅन एप्रूव्ड केल्लो आसा. हो बस स्टँड कितें बांदला, लेवलिंग केला ते सोड, पूण बऱ्यापैकी बस स्टँड कम मल्टी लेयर पार्किंग हे फर्स्ट काम. आनी हे फर्स्ट कामाक हांव हात घालतलो. तशेंच बाकीचे खुबशे इश्यू म्हापशेच्या जे शहराक जाय, ज्यो एम्युनिटीज जायो त्यो आयज म्हापशेकारांक जाय. जे जाणकार आहात, आमचे जाणटे आहात, तांकां लागून सांजच्या टायमार मोकळे हवेन फिरपाक एक जॉगर्स पार्क जावं
मार्केटाक लागून पार्किंग, जावं आमची रिवर तार आहा तिचे ब्युटिफिकेशन, अशे तरेचे खुबशे डेव्हलपमेंट आसा जे डेव्हलपमेंट म्हापशा सिटीक लागून जावपाक जाय. हेका लागून हांव सदांच फुडें आसतलो आनी हे जाता तितले बेगीन करून घेवपाक इलेक्शन जायना फुडें, निवडून येयना फुडें हांव ह्या कामाक हातभार लायतलो आनी ही कामां फुडें व्हरून कंप्लीट करतलो अशें हांव आश्वासन दिता. आनी म्हाका खबर आहा जेन्ना आमी आतां भोंवतात, प्रचार करूंक भोंवतात, तेन्ना लोकांचोय बऱ्या पैकी म्हाका प्रतिसाद मेळत आसा. आनी जेणे करून अशें दिसता हे आयज डेव्हलपमेंटाक लागून जे पार्टीन आसून सुद्दां जे आमचे बाब रायन बाब तांकां खबर आहा पार्टीन आसा, आमचो MLA आहा तेजे कडेन हे डेव्हलपमेंट जायना, बरोबर आहा, ताका ते डेव्हलपमेंटाची कांय खबरूच ना. तो जावन आसा पार्टी बॉय आनी ताका इतली गतीच ना. तेन्ना हेंकाय दिसला पार्टीच्या लोकांक बाबा आमी डेव्हलपमेंटाक लागून कोणाक तरी साथ दिवया. आज बरी गजाल आहा आमच्या मॅथ्यू प्रगांजा हेंचो चेडो रायन प्रगांजा डेव्हलपमेंटाक लागून आमकां हो तेंको दिला. हांव परत एकदां तेचे स्वागत करता आनी अभिनंदन करता. देव बरें करूं. आता मागता आता विजय बाबा म्हापशाचे खूप वर्सां तेंच्यांनी काम केलां आनी काँग्रेस पार्टीचे तेंच्यांनी फुडें पार्टी ग्रो करपाक खूब हेल्प केल्या. तितून तेंच्यांनी 2 उतरां आदले मंत्री आनी आमचे काँग्रेसचे लिडर मायकल लोबोबा तशेंच आमचे कॅन्डिडेट सुधीर आनी पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी सुधीर कानोलकर, म्हापसा ब्लॉकचे प्रेसिडेंट आमचे शशांक बाब, आनंद महिलाची क्लब, माझे फ्रेंड म्हापसा युथाचे गौरीश केनी आनी आदले आमचे सारखे काँग्रेस ज्याच्या काळजान काँग्रेस आसा तशें म्हजे फ्रेंड रायन प्रगांजा हेच्या हांव आयज स्वागत करता आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर, सपोर्टर्स आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते. पयला सुरवातेर मायकल बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेणी जो बार्देजान आनी नॉर्थान मातशें हातभार काँग्रेसीक घालला आनी त्याच्या खातीर आमच्या कार्यकर्त्यांक एक उत्साह निर्माण जाला आनी त्याच्या लागून थोडे जे येता त्या तरेन जॉयन जातले, थोडे आपले सपोर्ट दितले म्हापसाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी म्हापसाचें डेव्हलपमेंट जे 25 वर्सां जावना ते येता त्या 5 वर्सां तुमकां दिसतलें आनी त्या खातीर सगळ्यांचो म्हापशाकारांचो हांव साथ मागता. आनी काँग्रेस पार्टी म्हटल्यार सद्याक डेव्हलपमेंटाचें जे गोंयान कितें जालां, गोंयान जे आयज कितें डेव्हलपमेंट दिसता ते काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा आनी त्या खातीर हांव मागता की म्हापशाकारांक म्हापशाचें आमचें कल्चर, अस्तित्व आनी आयडेंटिटी आमी जर राखतली गोंयची तशीच म्हापशाची, जाल्यार ह्या फुडें तुमी एक आमकां साथ दिवचो आनी सगळ्यांनी मदत करून आमकां येता त्या विधानसभेन सुधीर कानोलकराक एक हिस्टॉरीक मतांसून निवडून हाडचो अशें मागता. देव बरें. आमचो वायस प्रेसिडेंट संदर बाबांनी रायनाक आमच्या कॅम्पेनाक वेलकम करतो. आमच्या या प्रेसाक जो मायकल सर, सुधीर भाई, शशांक, आनंद, विजय, केनी बाब,
काउन्सिलर्स पावय फर्स्ट म्हणजे क्लॅरिफाय करूं सोदता काँग्रेस पक्षान हांव काय प्रवेश जावंक माय इंटेंशन ऑफ कमिंग हियर म्हणजे फक्त म्हापशा खातीर म्हजो एक सपोर्ट आमच्या ह्या उमेदवाराक बेसिकली लोकांचो कॅन्डिडेट सुधीर कांदोळकराक आमचो सपोर्ट सांगचें कशें दिसता आमचो म्हाका जॉशुआ बद्दल म्हाका कांय पर्सनल कांयच ना तेजें कांय आय वील नॉट क्रिटिसायज इट पूण म्हाका सांगचें कशें दिसता की म्हापश्यां हिशोब धरतना आमी 25 वर्सांचो हिशोब धरता मागीर बाबूय एक्सपायर जालो जॉशुआक लोकांन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली एक बरो बाबा भुरगो आहा एक बाबुशाचो सेंटिमेंट आहा बरो काम करतलो म्हणून म्हाका खंय तरी दिसता की जे कमिटमेंट आसता आमदार म्हणून एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजे कडेन ना आमी इंग्लिशीन म्हणटात एक वीथ पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां पावर जाय सत्ता मांडण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी ती कोण घेवंक शकता म्हाका दिसता आयचे तारखेर इवन GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसतना ताका एक बरीशी ऑपॉर्च्युनिटी आसली फाटल्या 2 वर्सांत बरोचसो फंड म्हापशान डायवर्ट करूंक पावोंक ना आयज बाई बस स्टँडाचेर उलयतना की फकाणां करूंक जाय पण पयलीं करूंक जाय म्हणून इलेक्शना पयलीं कोडा पयलीं उद्घाटन केल्ल्या बरें केलां वायट केलां तें हांव उलयना पूण कित्याक जेन्ना एनी प्रोजेक्ट जेन्ना आमी उद्घाटन करता दुसऱ्या दिसा त्याच दिसाक ते कामाक आनी वापरूंक जाय हें आयवश करून दिसता हांव जबाबदारेचें उलयतना जेन्ना जॉशुआचें उलयतना फाटले आमी वावुरल्या इवन कोविडाच्या टायमार इवन लोक विसरोंक ना कोविडाच्या टायमार जेन्ना म्हापशेकारांक तेंचो आमदाराचो तांकां चड गरज आसली हो लिपोवन रावलो हो भियोन रावलो म्हाका हें सांगचें कशें दिसता कॅन्डिडेट जो आसता पळय पॉलिटिकल कॅन्डिडेट जो आसता या MLA आसता या पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता यू शूड हॅव द गट्स जेन्ना तूं पॉलिटिकल लायफ तूं प्रॅक्टीस कोत्ताय इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं आपले लायफ भंयपणा पळय ते कुशीक दवरून लोकां खातीर वावरूंक जाय जेन्ना म्हणजे आपल्या जिवाक लागून भियोंक लागले तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी तुका म्हापशान ह्या खंयच्या पॉलिटिकल सर्कलान घुसपाची गरज ना आपलो पर्सनल लायफान तूं राव आपलो लायफाचो तूं कुयद्यात घे फॅमिलीचो कुयद्यात घे हें म्हाका खंय सांगचें कशें दिसता निमाणें म्हणजे म्हापशेन जितलें डेवलपमेंट जावपाचें आहा आय फील फाटल्या 25 वर्सांची डेवलपमेंट जावंक ना आय थिंक म्हापशेकारान आयज हांव एक सुधीराक जेन्ना हांव सपोर्ट करता इट इज अ प्रोटेस्ट म्हाजो एक प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द कॅन्डिडेचर ऑफ जॉशुआ डिसूजा म्हाका दिसता की हो कॅन्डिडेट म्हापशा खातीर फीट ना आय बीन नॉट पर्सनली म्हणून सांगतना म्हाकाय दिसता की तेकाय कळना तोय भुरगो आहा पूण जेन्ना भुरगो आहा जेन्ना कळना आय थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन प्रोफेशनल्स घे एडवायजर्स घे म्हापशेकारांक इनवॉल्व कर आनी कितें कशें डेवलपमेंट करचें म्हणजे तें इनवॉल्व करपाक करून फुडें व्हरप तें खंय तरी म्हाका दिसता तो कमी पडटा आनी म्हापशेकारांक म्हाजो एक लास्ट एक अपील फाटल्या ह्या 25 वर्सां म्हापशान कांय जावंक ना म्हण सगळे म्हणटात ह्या इलेक्शनाक येता त्या इलेक्शनाक म्हापशान एक्चुली जॉशुआ कडेन हिशोब घेवपाचो गरज आहा की नाल्यार आमी प्रोटेस्ट करिना आनी प्रोटेस्ट कोत्ताना म्हणटा सुधीर भाईक आमी प्रोटेस्टान मत घालचें नाल्यार आमकां फुडलीं 25 वर्सांची आहा पळय फुडलीं वर्सां आमकां हे पत्तून प्रश्न विचारूंक केन्नाच चाल पडचो ना आय थिंक दीस इज द रायट ऑपॉर्च्युनिटी म्हापशेकारान सगळें एक जावपाची गरज आहा सुधीर कांदोळकर इज अ पॉप्युलर लिडर इन म्हापसा फाटल्या 25 वर्सां म्युन्सिपालिटी ना एक्स CP आहा इनवॉल्ड आहा गरिबांक पावता इवन हांव कोविडाचेर उलयतना भुरगे जे आमदार आहात ते लिपोवन रावल्ले हो
सिनियर सिटीजन 55-60 इयर्स आसून तो आपूण जिवाक भियेनासतना हो भायर भोंवतालो लोकांक हेल्प करूंक. यू शूड एप्रिशिएट अ कॅन्डिडेट लायक दीस. आपल्याला पर्सनल सगळे भियेतात. सुधीरा भशेन आमचो कॅन्डिडेट जावचो म्हाका दिसता आमी कलेक्टिवली आमचो मायकल झरिया सगळे आमी एक आसत. आय थिंक वी कॅन बी टुगेदर. एक म्हापशेचे एक मास्टर प्लॅनाची गरज आसा. ओन्ली काम आमी सिस्टमॅटीक फुडें व्हरत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां फायदो जातलो आनी म्हापशाक खंय तरी फायदो जातलो. इतलेंच म्हणून मागीर 2 उतरां सुद्दां. रायन बाब, तूं आयज काँग्रेसीक सपोर्ट दिला, बरी गजाल आसा. आयज तूं जे स्थानीक आमदार आसा तेजे खूब आरोप केले, त्याच्या अंडर तूं CP आसलो तेन्ना तुका हे खंय तरी दिसूंक लागलें जे इनडायरेक्टली तूं म्हणलें की तेचो हिशोब घेवप चड गरज, म्हणजे तेणी खंय तरी घोटाळे केले आसतले. हिशोब म्हणजे डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड हिशोब दिलो. हांव खंय स्कॅमान वेमान ते म्हाका कांयच लागना. हांव म्हणटा जेन्ना एक कॅन्डिडेट इलेक्ट जाता तेणेन लोक भायर सरून तुका निवडून हाडटात. लोक आपूण त्रास काडून भायर सरतात. आयच्या कोविडाच्या सिनारियोन तो भायर सरून मतां घालतले. दे आर पुटींग देअर लायफ ऑल्सो इक्वली इन रिस्क. तांकां तेंचो मताचो हिशोब दिवपाचो आमदाराची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची गरजूच आसा ताका. एंड इट इज पब्लीक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क हिम बाबा तूं आतां तुका आमी चान्स दिल्लो कितें केलां म्हणून दाखोवचें म्हणून कितें केलां, कितें पायपलायनान आहा तें दाखोवचें. आयज आमी सिवेज लायन म्हणटा. सिवेज लायन अरावंड 100+ करोड 100चे वयर करोड मोडल्यात सिवेज लायनीक. ते कामाक कोण पडलेलेच ना. सिवेज म्हणटना NGT हांगा लोकांक इन लोन लायन एरियान म्युनिसिपल खुबशी नोटिसीस काडलेले आहा. नोटिसीस काडप सोंपें, NGT नोटिसी काडटा. पूण म्हाज्या हिसपान आमी एज म्हापसाच रुलर्स या म्हापसाच MLA इट इज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवायड ऑल्टरनेटीव टू पब्लीक. घरां आहा ती आदली घरां, लोकांक घरांक जिरोणी ना, वॉटर वेस्ट वॉटर सोडूंक तांकां कांयच उपाय ना तेंची. ऑफकोर्स ओवर द इयर्स इट इज आवर जॉब. आमचो जॉब आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिवेज लायन जाग्यार हाडप, कनेक्शन आहा ती सगळी घालपाचें कनेक्शन, लोकांक एक सर्वीस प्रोवायड करपाची गरज आहा. CP आसतना तुमी खंय कमी पडले कशें? हांव CP आसतना NGTची ऑर्डर आहा पळय, हांवें रिक्वेस्ट केल्लें अंडर द चेअरपर्सन म्हणून रिक्वेस्ट केल्लें तांकां. हांव आनी इवन पोल्युशन बोर्डाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली त्या टायमार. अरावंड 80 कनेक्शनां डिस्कनेक्ट केल्ली आमच्या थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट एट दॅट टायम. हांवें रिक्वेस्ट कित्याक इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक सिवेज चेअरपर्सनाच्या अंडर येना. सिवेज लायन सिवेज प्लांट चालू करपाचें जें काम आहा इट इज द जॉब ऑफ द MLA. वेन वी सपोर्टेड हांव तुका तें न्ही इट इज पळय हांव हांगा बोस्ट करूंक हांगा बसोंक ना आनी म्हाजें व्हडलेपण दाखोवंक बसोंक ना. पूण हांव चेअरपर्सन आसतना पासून आमचे बाकीचे चेअरपर्सन आनी एक्स कावन्सिलर आमी सिवेजाचे जे तेंचे हे आहले प्रिंसिपल इंजिनियरांक बी सगळ्यांक इनवॉल्व करून आमी तांकां मिटींग बी घेतलेली. वी हॅड टेकन देम ऑन बोर्ड. अत्यंत खोशेची गजाल आयज टुगेदर फॉर बार्देस या बॅनराच्या अंडर काँग्रेस पक्षान जो कॅन्डिडेट उमेदवार म्हापशांक दिल्लो आहा बाब सुधीर कांदोलकर, तेचे वांगडा सगळे तेजे कावन्सिलर जे हिंगा बसल्या, तेंचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट बाब विजय विखे, आनंद बाब, गौरीश बाब, डॉक्टर बिचोलकर एंड अदर्स. अशी बघतायस की सुधीर कांदोलकराक तेंको दिवपा खातीर आदलो चेअरपर्सन तडफदार लिडर म्हापशेचो जो लोकां खातीर सदांच आपूण आपल्या घरांसून भायर सरता आनी लोकांचे इश्यूज फुडें व्हरता. मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनान आदी तो विकाक एकदा तरी आसतालो लोकांचे इश्यू घेवन म्हापशेचे इश्यू सॉल्व जावचे म्हणून
MLA, CM ऑफिस, सेक्रेटरिएट एंड अदर गव्हर्मेंट ऑफिस हे चालूच आसताले तेजे दौरे. हो आमचो बाब रायन ब्रागांजा, तेजो डॅडीचो उगडास म्हाका येता, कित्याक आमी तेन्ना भुरगे. एक म्हापशेचो व्हडलो लिडर, नामनीचो लिडर, जेका आदलो आमदार बाब फ्रांसीस डिसूजा मानतालो, असलो लिडर आयज भायर सरलेलो आहा. आनी तेणे बाब सुधीर कांदोलकराक तेंको दिल्लो आहा. कित्याक दिला हो तेंको? म्हापशेचे उदरगतीक, म्हापसा डेव्हलपमेंट जावचे, म्हापशेचे डेव्हलपमेंट जे ठप्प करून बंद पडलेले आहा ते फुडें वयचे. म्हापशान प्लॅन डेव्हलपमेंट जावचे, जिंगा बिल्डिंगी येयल्या तेजे फुडल्यान म्हाका दिसता कितलीच स्पेस अनयुटिलायज्ड. 4 व्हिलरूय धरूंक मेळना, 2 व्हिलरूय धरूंक मेळना. हाडटा लोक आनी कचरो उडयता फुटपाथाचेर. कलेक्शन ऑफ वेस्ट जायना. आमी हिंगा म्हापसान गॅरंटी दिवपाक येयल्या लोकांक की तुमी उमेदवार दिया. आयज जो उमेदवार दिला बाब सुधीर कांदोलकर, तुमी आमकां जिखोवन दिया ह्या उमेदवाराक, आनी आमी तुमकां डेव्हलपमेंट दितले. बाब रायनान एक पावल फुडें मारला. सगळे कावन्सिलर एक मोतीन आहा. म्हाका दिसता जो बोडगेश्वरा कडेन आसता बाब आमचो आनंद, तो मागीत आहा देवा लागीं थिंगा की म्हापशेचे बरेपण जावचें म्हणून. आनी ह्याच रुपान आमकां बाब रायन धाडून दिल्लो. आनी म्हाका दिसता फुडले 2 दिसांक आनीक मागतलो तो बाब आनंद, कित्याक तो सकाळसून सांज मेरेन थिंगाच आसता. आनी जे मनानसून मागीत मिलाग्री सायबिणी कडेन, बोडगेश्वरा कडेन मनानसून मागीत, तो बोडगेश्वर तुका ना केन्नाच म्हणना. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान, येता ते 2-3 दिसांनी आनीक म्हापशेचे लिडर, बरे लिडर, जे म्हापशा उदरगत पळोवंक सोदता, जे म्हापशा प्लॅन डेव्हलपमेंट पळोवंक सोदता, जे म्हापशेचो बाजार क्लीन आसचो म्हणटा, जे म्हापशाच्या बाजारान डिसिप्लीन आसची म्हणटा, जे पार्किंगान डिसिप्लीन आसची म्हणटा, हे लिडर बाब सुधीर कांदोलकराक जॉयंट जावपाक म्हाका दिसता एक पावल फुडें मारतले. आनी ह्या पावलाक आख्खे म्हापशेचे लोक रावता. ह्या डिसिजनाक सगळे म्हापशेचे लोक रावता. आयज म्हापशेचे लोक उमेदीन कावजांसून खोशी जातले. आनी खोशी कित्याक जातले? बाब रायन ब्रागांजा एक पावल फुडें मारले आनी तो तेणें सांगले म्हाजो तेंको डेव्हलपमेंटाक आसा. डेव्हलपमेंट जावंक ना इतलीं वर्सां, लोक आशेन रावल्ले आहा. खुबशे वस्तू आहा पेंडींग. स्टार्ट करी जाल्यार ताका एंड आसचें ना. 1 वर लागतलें प्रेस कॉन्फरन्साक. हांव इन शॉर्ट सांगता, जे जे डेव्हलपमेंट लोक पळोवंक सोदता म्हापशेचो आनी बार्देसचो, तुमी काँग्रेस पक्षाक मत मारा, आमचो सरकार हाडा. फुडल्या 5 वर्सांक जे डेव्हलपमेंट बार्देसच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक आनी म्हापशेकारांक पळोवपाक जाय तितले आमी तुमकां दितले. हे आमचें उतर, हे आमचें आश्वासन. सगळ्यांक हिंगासून हाजीर जालेल्याक तेज्या सपोर्टराक तुमी खाली लोकांच्या घरान वचून सांगा, ह्या फावटी कांयच पळोवप ना, खाली हातीकूच पळया. जो हँड सिंबल आहा, जो हँड सिंबल आसतलो मशिनाचेर, तेजे सायडीक बाब सुधीर कांदोलकराचें नांव आसतलें, हँड सिंबल आसतलो आनी एक बटन आसतलो. हो बटन दामलो, आवाज येता पी करून, आनी हो पी करून आवाज येयलो जाल्यार सुधीराक मत पडटा ते. आनी हे आवाजानूच म्हापशेचे सगळे पी पी करून आवाज येवनूच बाब सुधीर फुडल्या फावटी आमदार जातलो. आनी सगळीं कामां जी म्हापशान आहा पेंडींग, जे आयज लोक उलयता, ती करपाक 100% आमी फुडाकार घेतले आनी करून दितले. थँक्यू.
तुम्ही Your sister is a counselor, so your sister is also employed you in support of See, Mr. this, what I have done is in my individual capacity. It is up to her. What is her decision? I am not going to interfere as far as her decision is concerned. But as far as I am concerned, see, you must understand one thing. She is a junior. She's been only around 6 months in politics. Probably she's one on the panel. She's more inclined to that panel. So I will not comment as far as that is concerned. But as an individual, as me, Ryan Ray, as an ex-chairperson, people of MAPSA have given me an opportunity as the ex-chairperson. Being in politics for X number of years, being in politics for X number of terms, I realize that we are struggling there. That is why this is the step that I have taken. As far as she is concerned, she will take the right decision at the right time. राईट तुम्ही सुद्धा इच्छुक असल्या बीजेपी कॅन्डिडेट असे असले मध्ये रुमर्स आशिल्ले सो बीजेपी तिकीट तांकां दिला म्हणून ना क्वेश्चन आसा की तांकां दिला म्हणून तुम्ही नाराज आसा म्हणून की नाराजी बाबा म्हाका आनी तुका नाका म्हणून अशें पार्टीमध्ये दिला कित्याक तुम्ही म्हणटा प्रोटेस्ट करून मत मारचे अशें तुम्ही म्हणटात मागीर काँग्रेसीन प्रवेश कित्याक करिनात तुम्ही ना हांव पार्टी फाटल्या ऑलमोस्ट एक 10 वर्सां पार्टी 10-11 वर्सां पार्टीक जॉईन जालो आय थिंक 2012 पयलीं एज फार एज ना तेन्ना बाई आसना 2012 आय थिंक 29th of February 29 लीप डे तो 29th of February 2012 आमी हांगा प्रवेश जालो हांगा एक्सिस्टंटार पळय आमी आतां पळय हांव आतां कॉन्सिलर 2 टायम कॉन्सिलर आमी पॉलिटिक्सान आहात पळय जेन्ना तूं पॉलिटिक्सान भितर वता पळय तुजी लिमीट आसना कॉन्सिलर म्हणटा तो गटराचें काम करप हें करप लायटीचेर करप वॉट एवर बेसिक्स इच्छा पॉलिटिक्सान जेन्ना तूं भितर वताय यू एनीवन कोणाकूय हें आसूंक शकता एनीवन कोणाकूय स्वप्न आसूंक शकता पूण फुडलो एक स्टेप फुडें वचचो म्हणून माय पॉयंट इज नॉट दीस हांव एकदां पासून प्रेसाक हांवें केन्ना अप्रोच करून सांगना की आय एम इन द फ्रेम म्हणून आतां कोण बातमी गेला कोणें कितें केला दॅट इज नॉट माय इशू माय इशू इज म्हापसा नीड्स अ कमिटेड लिडर म्हापसा नीड्स अ कमिटेड लिडर कितें जाता एक दिसता तेच म्हणटा ती सत्ता येवंक एक म्हाजें म्हणणें एलेक्ट जावन खूब सोंपें गेटींग एलेक्टेड इज व्हेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मी एलेक्ट जातकूच जी कामां आसता पळय ती जबाबदारी घेवपाचें काम तें मुश्कील तें काम करपाचें तुका तें कोणूय जावं तो उमेद आसूंक जाय हांव पळय वेन आय एम टॉकिंग बॅक अबाउट जोशवा फाटल्या 3 म्हयने दिसोंक लागलो लास्ट 3 months he started coming into limelight in म्हापशेकारान ताका विचारपाची गरज आसा तिजी पयलीं तुका हाडलेलो आमी निवडून 3 वर्सां तेन्ना खंय गावया बरो What is your standing? You're a member of BJP party. You're Yes. extending your support to Congress. I am So you're going to extending. resign? I am not going to resign. I will continue to be a member of MAPSA. For me, why I look the other way around. I am come out for MAPSA. For me, my MAPSA comes first. I am come in the interest of MAPSA. For me, MAPSA is like India. I don't see a reason for me coming and supporting anyone. I have come in the interest of MAPSA, so that MAPSA should progress. Whether the question of resigning does not arise, I will continue to be. Do you think that the BJP has failed to understand the sentiments? That's the reason why you're supporting a candidate of other party while giving ticket? I think I will not party. I'm not very sure, how to answer. But what happened? I think I feel I don't want to comment on the party, but I think Joshua is a umedwar. Even म्हाका locally तेका प्रचाराक भोंवतना म्हाका आनी एवरी कार्यकर्त्याक तो जड जातलो. He is going to be a burden on every Karyakarta's head who is taking him home to home.
This is the answer. This is the he is going to be heavy. की मला पार्टी तुमचेर कारवाई करतली कशी मॅडम हांव जेन्ना म्हापशेच्या इंट्रस्टान भायर सरता म्हाका दिसता माय कंट्री एंड माय म्हापसा कम फर्स्ट. Have you addressed this issue to the BJP leadership? I have informed my leaders. त्यांच्यानी मान्य केला What is the use of staying in the party? मान्य केलं If party is not त्यांच्यानी listening मान्य to केलं तुम्ही मान्य केलं तुमचं डिसिजन लिडरने मान्य केलं तुमचं पण कितें डिसिजन जाता you, मान खंय केला? पार्टी फीडबॅक घेता इनपुट्स घेता सगळे घेता पण तेंच्या विजडमान ताका दिसलो आसतलो तो कॅन्डिडेट बरो इम्प्रूव जालो आसतलो. No, but the party is not able to take a proper decision because it is not taking a step to this. My party is given me a lot. My party is given me a lot.